विविध कडे तावन आयिल्ल्या विविध कालेतीच्या विविध मनोभावांच्या शिसामदल्या तोड्यांक वा 12 जाणांक जेजून आपोस्तल जावन विसले. आपणाक जाय तांकां ताणें विसले. देखून हें विंसप जेजूचेंच, तें ताचेंच काम. हे विचोवनेंत एके रितीचें अधिकृतपण दिसून येता. ह्या फुडां तांकां 12 जण वा 12 एकलो म्हणूनच सुवार्ता आपयतली. सोडून 10 फावटी मार्काची सुवार्ता तांकां अधिकृत तरान 12 जण आपोस्तल म्हणून न्हय, बगर केवळ 12 जण म्हणूनच उलो करतली. ह्या मुखांतर इस्रायलाच्या 12 कुळयांचें पुनर्स्थापन करता अशेंय आमी म्हणयेत. तोच तांकां आपयता, तांकां देवचार दवडावची पदवी दिता. सुवार्तेंत जेजून आपयलेल्यांचें दोडे मिसांव व्यक्त जाता. तें मिसांव ताचे सांगाता रावचें आनी सुवार्ता परगट करचें. ताचे सांगाता रावच्यांत आप्तपण निशेता. ते ताचे आप्त जातात, लागशिले जातात, सांगाती जातात. ग्रीक भाशेंत आपोस्तोलोस म्हळ्यार धाडलोलो म्हण अर्थ. जेजून तांकां विसलो उद्देशी होच. जेजूनच सुवार्तेन सांगचे प्रमाणे ताणें तांकां सांगाता रावंक मात्र न्हय, सुवार्ता परगटूंकय विसले. जेजू तांकां आपलेंच मिसांव करूंक धाडटा तें आमी सुवार्तेन मुखार वाचतल्या. जेजूच आपयता, तोच विंचता, तोच धाडता. सुवार्ता परगटण्याचो संदेशी जेजूचोच. तोच पातकी जिणी बदला बरी खबर सत्माना सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणलो. जेजूच्या हर एका पाटलावदाराक ताणेंच आपयलेल्यांक आमकांय हीच प्रक्रिया वा क्रियाशीलता लागू जाता. तीच ती ताची आप्त जावची आनी ताच्याच मिसांवांत वांटेली जावची.